कशें आसता पळय बऱ्याच जाग्याचेर वोटींग एक्स्ट्रा जालें इट डजंट मीन की तें एंटी जालें. कारण कितें तें मतदान कशें जाता, मतदान हें कशें कोण हाडटा, पॉलिटिकल पार्टीचे लोक वयता आनी हाडटा. खोशीत गेलो आनी वचून मतदान करून येयलो अशें खूब कमी आसता. फाल्यां जर सांगलें न्ही की मतदान आसा आनी जाय तेणी वचप आनी करप, म्हाका दिसता 25% पेक्षा चड सुद्दां. हांव अजुनूय सांगता, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान जरी व्हडल्यो जायराती घातल्यो म्हूण लोक मतां मारनात वचून. मतां मारपाक राजकीय पार्टी आसच्यो कार्यकर्ते आसचे पडटा आनी ज्या राजकीय पार्टीच्यो कार्यकर्ते जास्त असतात ते आपले मतदान ओडून हाडूंक शकतात. तुमकां उदाहरण जाय आसत जाल्यार हांव तुमकां सांखळेचें उदाहरण दितां. सांखळी म्हाका दिसता 89% सो 89% जेन्ना जाता तेन्ना त्या बुथाचेर मनीस जाय न्ही रे. तूं उगीच गेलो आनी मारलें मतदान अशें खूब कमी आसता. कारण ही अजून आमचे इतले लोकांक सिस्टम डेव्हलप जावना. खोशीन गेलो आनी मतदान मारलें मारतात ना म्हणिना हांव तुका. पण एक्स्ट्रा वोटींग जें आसता पळय तें हाडपाक लागून मनीस जाय पडटा, तुजे कडेन यंत्रणा जाय पडटा. आनी म्हणून ती यंत्रणा जी आसा ती ज्या राजकीय पार्टी बरोबर जास्त कार्यकर्ते असतात त्या कार्यकर्त्यांनी हाडपाक शकता.